मायनिंग वाठारातल्या आमदारांची मुख्यमंत्र्याबरोबर शुक्रारा बसका झाली. सांखळेचो आमदार प्रमोद सावंत, दिवचलचो राजेश पाटणेकार, मयेचो प्रवीण झांटये, सांग्यावेलो प्रसाद गांवकार आणि सावड्डेचो दीपक पावसकार आशिल्ले. बाकीचे आमदार पावले ना. कशे तरी करून जाता तितले बेगीन आसा त्या मिनेरांनी मायनिंग सुरू करचे म्हूण खंय हालचाली चल्ल्यात. मायनिंग परत रिज्यूम जावचें सुरू जावचें हें मायन ओनरां खातीर न्ही. आमी मुद्दामून म्हणटा आमी जेन्ना तें परत सुरू जावचें आनी तांकांय लिजां मेळची हें जर कित्याक म्हणटा आसत जाल्यार त्या भागांत आसलेल्या मायनिंग वर्करां खातीर जे थंयसर काम करता, ज्या ट्रकवाल्यांच्या खातीर जे स्वता थंयसर ट्रक आपले ऑपरेट करता. तिसरें फुडें वचून म्हणटले आमी की जेंच्यो लँड ओनर्स आसात, एग्रीकल्चरिस्ट आसात तेंच्या खातीर जो एग्रीकल्चर कॉम्पेन्सेशन आतां जो मायन ओनर दीत येयल्लो आसा. फाटले लीज आसतना 12 जरी बंद जालें जाल्यार 3 वर्सांनी थोड्यांनी तेंचें एग्रीकल्चर कॉम्पेन्सेशन सुद्दां पेड केलां. तें आमी एप्रिशिएट करपाक जाय. किंवा कॉन्ट्रॅक्टा वयल्या कामगारांकूय तेंच्यांनी दवरलेलें आनी तेंच्यो चलता त्यो CSR एक्टिविटी. कोण तरी फाल्यां सकाळीं भायलो दुसरो आयलो ताका तें लीज मेळ्ळें जाल्यार तो हें सगळें करतलो हाजो कॉन्फिडन्स कोणाकूच ना. म्हणून तर आमचें म्हणणें आसा की आसा तांकां कंटिन्यू करचें इन द इंट्रस्ट ऑफ आवर पीपल. आसा तशें मायनिंग चलोवन सरकाराक जाय तितली येणावळ सद्याच्याच मिनेरांकडच्यान खंय मेळों येता. स्टेटीचो रेव्हेन्यू बुडचो अशें आमचें खंयच म्हणणें ना. जो स्टेटीक रेव्हेन्यू मेळपाक जाय ह्याय लीज ओनरा कडल्यान जर तेंच्यांनी फाटलोय दिवंक ना आसत जाल्यार तोय रेव्हेन्यू घेवचो. सगळ्यांकडेन उलोवन पर्रीकार खंय प्रधानमंत्री मोदीक मेळपाक वचपाचो आसा. आनी तांकां मेळ्ळ्या उपरांत आमकांय कॉन्फिडन्स आयला की ते ऑक्टोबर नोव्हेंबर पर्यंत कशें तरी फुडल्या सिजनाक हें सुरळीत रित्या सुरू जातलें अशें आमकांय खात्री आसा. TCP मंत्री म्हणटा मुख्यमंत्री कितें करता तें पळोवया. जेन्ना मुख्यमंत्री हांगा नाशिल्लो तेन्ना आमी एक क्लियर स्टँड घेताले. आतां मुख्यमंत्री परतो आयिल्लो आहा सो ताका आमी वील गिव हिम पीस टू वर्क ऑन इट. ताका ताज्या हातून आमी इंटरफियर जायनासतना तो कितें करता तें पळोवया म्हणून. इतले मजगतीं मायनिंगांतल्या बायलांनी सावड्डेच्या आमदाराक खणी बेगीन सुरू जावच्यो म्हूण निवेदन दिलें. आमदार पावसकार घरा कडेन मेळ्ळो ना म्हूण ती सरपंचाक मेळ्ळी. सरपंच म्हणटा आतां पर्रीकार आयला कितें तरी करतलो. आज मायनिंग वाठाराचे सगळ्यो महिला वर्ग तशेंच बाकीचे ट्रक ओनर तशेंच बाकीचे स्टाफ आमदाराक आज तांच्यांनी मेमोरंडम हाडून दिला मायनिंग बेगींतल्या बेगीन चालू जावची म्हणून. सो आतां थोड्यांनी म्हटलं जसं 100 दीस जाले कांय डिसिजन येता कित्याक आमचो जेन्ना मेन लिडर CM जेन्ना गोंयांत नाशिल्लो सो डिसिजन घेवपाक पावलो ना. पूण म्हाका खात्री आसा जेन्ना CM गोंयांत आयिल्लो आसा विथीन ह्या थोड्या दिसां भितर हाजेर सोल्युशन येतलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.